पुलाव आणि हे आमगेला फेवरेट आणि कसं की नो या हें पेटयला ती हे पळय हे आमगेल्या कशी गांवांत वोड आसता पळय वोडो तशी आहे बट हे हाजी टेस्ट विंगडो आसा आनी तुमी लेगतात आमगे पुलाव 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 पयर केलेलो पुलाव मागीर भयणीन पेटयलो पुलाव पुरो पुलाव पुलावची तर आईचे डिनर सुपर आसा एक नंबर. What's up guys, welcome to my new vlog आणि परत गुड मॉर्निंग. घंटे जाले 8:15 जस्ट उठयलेलो काल रात्री थोडे न्हिदता म्हाका लेट जालें. ब्रेकफास्ट रेडी करचें आसा तर कांय ना आज सिंपल करचें आसा. आज सॅटर्डे तुमकां कोताच मागीर सॅटर्डे हॅक्टीक आसता तर हांव सिंपल रोल ऑन फंड घालता आसा. तर आतां जस्ट तो गोचून आयलो दूध हाडलें काल रात्री वतना खंय मस्त जळार आसलें खंय ना कोण जळार येयला कसं वता केन्ना जळार आसता केन्ना जळार नासता काल खंय ना कोण आयला कसं वतना प्रॉपर न्हिदय येयनी म्हाका गरम जाता कोर न्हू ताजे खातीर हांव चिकी कंडी बागिल आसना ओपन दवरता रात्री मस्त शॅक जाता ताजे खातीर हांव लायकली की थोडं ओपन करया बट गोत काल खंय ना कोण आयलो पुरो रात्रभर न्हिदय येयनी प्रॉपरली. चलो ठीक आसा आतां हांव ब्रेकफास्ट रेडी करता आनी ब्रेकफास्ट करूया आणि हांव मेगल कामां लागता मागीर. तर हांगा फंडा रेडी केला हांगा करबे पुरो सासामानी पुरो फंड घालचे दवरला उदकय दवरला दूदय दवरला. चलो फटाफट रुलाव फंड घालता रुलाव घालला भाजीत आसा आनी अम्मा भायर आसना चिके रावंड मारता आसा तर एकली मारता ती खातीर कॉन्फिडन्स शो करना चिके ताजे खातीर ती थोडे थोडे त्यात वॉकिंग करता आसता तिगेली इतल्याची म्हळ्यार चिके कॉन्फिडन्स बिल्ड करना तिणें ताजे खातीर बट ठीक आहे सर जाताच ती काम करताच ती हांगा दूध वयर येता आसा हांगा आतां रुलाव भाजला भाजी म्हाका मागीर 9 घंटाचो क्लास कॅन्सल जालो तर आतां 10 घंटाचोच क्लास 10 घंटा आसा मागीर 12 घंटा आसा मागीर 1 घंटा मागीर वच्चें आसा. चलो पळोवया आतां कसन करची लंच तिका निमगीता कसन इजी आसता तें करता म्हळ्यार आज फूल बॅक टू बॅक आसा मागीरचे सांजवेळ पळोवया मागीर. रुलाव रेडी उनोची सुपर जाला बड़ा सॉफ्ट जेवण एक नंबर जाला डन गाइस. उनो ब्रेकफास्ट रेडी मा ब्रेकफास्ट तर जस्ट मेगेल हांगा येता क्लास जाल्लो तर म्हाका 1 घंटाचें हांगा फ्री आशिल्लो तर हांव लेक आतां फटाफट रांदप करूं. तर हांगा तांती बॉयल करचें दवरला आनी हांगा हांव खिचडी करता आसा सिंपल खिचडी म्हळ्यार म्हाका आतां नेक्स्ट क्लास हें जाल्लें न्हू ताजी मागीर म्हाका वापस धांवचें आसा तर म्हाका टायम मेळना तर हांव म्हाका सांगलें की हांव खिचडी करता आसा तर सद्याक आमी तांत्यांनी खिचडी खावया आनी विंगड कसन पळोवया अगर कसन टायम आसल्यार हांव करता नाजाल्यार जायना म्हाका. तर ताजे खातीर सिंपल खिचडी हाजी ऑलरेडी हांव लंच प्रिपेर केला आनी अम्माक आतां वडता आनी हांवें जेवता आनी जेवन मागीर वता क्लासाक. चलो हा आज ही खिचडी एक नंबर म्हळ्यार मस्त सॉफ्ट जाल्ला तें आतां काण पळोवं कशी जाल्ला करून म्हाका एक गोत न्हू तें हा सॉलिड मॅशी जाला म्हळ्यार खिचडी जशी जाला चिकन चड एक नंबर गाईस. चलो आज ही खिचडी अंडा पळया आनी आमगेर आसा चिवडा तेंचे खावचे मागीर पळया. Later that same evening. जस्ट आतां घर कडेन आयलो आनी हांगा तो च्या दवरला पिवच्याक दनपार आसना मागीर भयणीन कसन की पार्सल पेटयला हांगा पुलाव आनी हे आमगेलें फेवरेट चिकन क्या बात है म्हळ्यार आज ही म्हाका वापस रात्री डिनर करच्या ना एक नंबर. आनी कसन की न्हू हें हांवें पेटयला तिणें कसन की टिक्की म्हळ्यार दिल्लीन तूं मस्त फेमस आसता टिक्की म्हाका मेगा फेवरेट आसता टिक्की हें पळय हे आमगेल्या कशी गांवांत वोड आसता पळय वोडो तशी आहे बट हे हाजे टेस्ट विंगडो आसा. मेथीची टिक्की आसा मस्त पुरो आसा नमुन्याचे फ्लेवर्स आसता ती बट एक नंबर लागता हे खावच्याक लायक करून च्या उठो लायक करून खावेत हें हांव ते एक टेस्ट करून पळयला हे मेथीचे सॉलिड आसा जे. तर आईचे आमगे डिनर सुपर आसा एक नंबर गायस पुलाव आनी चिकन मागीर खावया आतां च्या पिता मागीर रात्री जेवणा टायमा करया. आतां चलो आतां म्हाका थोडे टायम आसा की ब्लॉग एडिट करता नाजाल्यार मस्त वेळते बसका म्हाका मागीर वापस म्हाका ऑनलायन क्लास आसा तर आतां मेगेल एक क्लास कॅन्सल जालें करून वग्गी आयलो नाजाल्यार हांव येना आशिल्लो पुरा कट टू कट आशिल्लो मेगेल क्लास आईची क्लास आनी पुरो जाल्लें मेगेल सॅटर्डे आसलो मस्त थकता हांव जाल्यार एक्चुली मेगेल क्लास जावचे आशिल्ले 9:30 मेगेल एक क्लास आतां कॅन्सल जाल्लें करून 8:30 दापून 9:30 आशिल्लें तें कॅन्सल जालें ताजे खातीर हांव आतां जेवच्या बसता आतां चिकी वग्गी फ्री जाल्लो पुरो बॉडी दुखतास म्हाका अशें जाला. तर चिकन अँड पुलाव आनी तुमी लेगतात आमगे घर पुलाव पयर केलेलो पुलाव मागीर भयणीन पेटयलो पुलाव
पुरो पुलावची आम्हाला जेवण जाला आम्हाला फर्स्ट जेवण घेतला तिने साडी कितली की 7 घंटा इतले जेवली ती तर म्हाका वग्गी जेवता चिक्के म्हळ्यार जिरताना म्हळ्यार वेळ जाल्यार मागीर ते जिरना न्हू ताची कधी ती सांगता आज हांव वग्गी जेवता तर तिने तिगेल जेवण जाला आतां वरला जाल्यार हांव खाता जाल्ले आमगेले डिनर आयचे सिंपल म्हाका हाजी खावं ना डिनराक बेस्ट ते दनपार खिचडी केल्लेली आतां हे खावचे सिंपल आज फुल डे प्रोटीन्स दनपार तांते आज रात्री चिकन एक नंबर गाईस चलो आता जेवण घेता मागीर मेळया आतां काल रात्री असना ब्लॉग एंड करच्या विसरलो म्हाका इतलो टायर्ड जाल्लो हांव तर हांव तो इंजिनीत जालो तर आतां जस्ट उठयलो आनी हांव ब्लॉग एंड करता सर आतां तुमकां पळय जाल्यार केमगे व्हिडिओ पसंद आयला प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करात गाईज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो बाय गाईज